कोण आगो तर काय या मामा काय उडयलो एका परत घेऊन येयला जंगलातल्यान आयज कुल्ल्यो पयात कुल्ल्यो आम्ही आयज कुल्ल्यो घेता गो कितें करताय सगळे उडयलाय कितें कोण आगो तर हे बी सगळे उडयला सोड तेका ओय काय या मामा काय उडयलो एका परत घेऊन येयला जंगलातल्यान आता एक परत उडोंक वयता जितो हा तो मरोंक ना अजून सो गायज जाले कितें जाणा तुम्ही तर पयला आसतले आमच्या बिलोटीन धरला उंदीर आणि तो उंदीर न्हू हांव तो सोडून येयले मारूंक दिवंक ना तेका जितो आसा तो मारपाक वयताले हांगासर घास काडलेलो बारीक कितें दात लागला तेजो जप्पा करून तेजी नजर पडना तशें सोडून येयले हांव आतां तें कितें करता सांग म्हाज्या फाटोफाट भोंवात आसा तेका डावट आहा खंयसर तरी सोडला तो कळ्ळें न्हू तुमकां आनी आतां ते उग्गी भायर बसला पळयता खंयसर सोडला तो आनी सगळ्याक सोदता तेका सो गायज हांव न्हू आयजूच करिना सदां तशें करता म्हाका तें दिसता की हुंदराक खंयच्या धरला आनी तेका मारून उडोवपाचो आसा जाल्यार हांव कितें करता सांग तेजो हुंदीर तो काडून घेता आनी खंय पयस व्हरोन सोडून येता हेजें कितें हेका तर खावपाक गावतात न्हू कितें कितें गावना हेका नुस्तें घालता पेडिगिरी घालता सगळें कित्याक बेश्टें आमच्या दोळ्या फुडल्यान दिसता की खंयचो तरी जिवाक मारता जाल्यार तेका सेफ करपाचें ट्राय करपाकूच जाय त्या खातीर हांवें व्हरोन तेका सोडलो आनी आतां सगळ्याक सोदता ते आनी म्हाज्या हे फाटोफाट भोंवता हे हांगा बसला हे पळयात कसले बसला पळयल्यार व्हडले राजा कसो आनी एटिट्यूड गे व्हरना हेका गे व्हरोन एटिट्यूड न्हू गो ए बिलोटी तूं कितें म्हणपाक सोदताय सांग कितें म्हणपाक सोदताय तूं उलय तरी हे न्हू माव करिना फक्त कितें करता सांग ग्र 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 करता केन्नाच माव करिना कसले पळयता पळयात तिडकीन सारके पळयात न्हू आनी दुसरो रिजन म्हटल्यार कितें जाणा हांव तेका उंदीर बिनीर तल्ले खावपाक दिना लोक कितें करता सांग हुंदरांक घालता ईक घातले काय कितें करता माजरां खातात आनी ती बाबडी मरतात जीव सोडटात ते बरें दिसना पळोवपाक आमगेर न्हू हेज्या पयलीं गे व्हरोन माजरां आसली न्हू म्हटल्यार 3-4 तरी माजरां हाडलेली कोणी तरी तांकां ईक घातले सुणी आसलेली न्हू म्हटल्यार हांवें 4-5 तरी सुणी पुसले सुण्यांकूय ईक घालूंक लागली कितें फायदो ते मन जातीक ईक घालून सारकें न्हू आनी हांवें असल्यो खूब जाणांच्यो अश्यो केसी आयकल्या की आमच्या सुण्यांक आमच्या माजरांक ईक घालून मारता बरें दिसता ते ईक घालपाक देव वरसून पळयता आमकां खबर ना कोणी घातला ते ईक तरी देव वरसून तरी पळयता सारकें न्हू आतां हेका सुद्दां न्हू कोणी तरी ईक घालपाचो ट्राय केल्लेले ते दुसऱ्या माजरान खाल्ले दिसता आनी ते मेले ते कितें म्हणून म्हणटले लोकांक चडशे लोक कितें करता जाणा मनशाचो न्हू राग बाबड्या ते मन जातीचेर काडटात बरें दिसता ते पळोवपाक देव वरसून सगळें पळयता आनी देव न्हू कितें कर्मां केल्या जाणा ते हांगासरूच भोगचें पडटा देव आतां हांगासरूच दिता ते पापांची सगळी कितें कितें लिस्ट केला पळया तितले हांगासरूच भोगोन येता ते काय फायदो ना सुण्या माजरांक ईक घालून कितें न्यावो हा बरें दिसता हे कोणी घेतला तुका कोणी घेतला जाल्यार इतलो टायम कित्याक सांगपाक हांवें घेतला म्हणून कित्याक चिंतचे पडले कसलो रे तू
तू माझे कॉपी करून घातलाय मरे व्हाईट कलर. हा कॉपी घालाय मरे तुगे. चल ग या गो. तुका बिलोटीन कितें केला ते खबर आहा? खबर ना? तुका दाखयता तेणी कितें केला ते. सो गायज आमी आतां वयता देवळान आमान्य दिवपाक. आमान्य म्हणजे कितें ते आमच्या हिंदू भाव भयणांक खबर आसतलें, पण कोण क्रिस्तांव आहा तांकां खबर आसचेना. आमान्य म्हणजे न्हू जे कितें जेवणाचे वस्तू लागता पळय ते न्हू म्हाज्या मम्मीच्या आनी डॅडीच्या नांवान देवळान दिवपाक जाय. आनी फाल्यां अमास न्हू, सो फाल्यां दिवपाक मेळना. आयचो लास्ट डे म्हणून आमी देवळान दिता. आनी चडशे लोक कितें करता सांग, माळ घालता. पूण हांव चेडू मनीस जाता न्हू, म्हाका माळ घालपाक मेळना, त्या खातीर देवळान दितात. सो तुम्ही पळोवंक शकता आ केल्लेले आसात देवळान हे दिवपाक न्हू आनी फाटल्यान डॉगी आहा पळय ताका बिस्कीट घालया राव मातशें देवळान वचून यो चल. आवय 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 खूब जड आहा. आमी न्हू म्हाज्या मम्मीच्या आनी डॅडीच्या नांवान कितें ग्रोसरीज आहा ते देवळान दितात. तुमी पयले आसतले थोडे लोक माळ घालतात, ते माळ घालपाक मेळना म्हाका. इफ म्हाजो कोण भाव बी आसलेलो न्हू जाल्यार माळ घालूं येता आसलो. दुसरो तो गायब जालो. पार्टनर रे तुजो. पार्टनर खंय तुजो. दर घे खा. भियाता तो. दिसाना कितें करया या जुडियोन. हांवें हेअरबँड हाडूंक ना. हेअरबँड घाली ना जाल्यार हांव चोर गो. बरें दिसता. तो कांयच पयल्यान न्हू जुडियोच्या दारांतल्यान टर्न मारून परत रिटर्न व्हरता म्हाका. एक काम करया आमी पयलीं आतां बाजारान या, थंयच्यान तुका हे घेवया केंसांक घालपाक गेटर, मागीर आमी जुडियोन या जालें. टी शर्टां घेवंक येयले आमी ल्हान भुरग्यांची न्हू. आमच्या रुमान एका गाटयाच्या भुरग्याचो बर्थडे आहा, सो त्या खातीर येयल्यान आमी कपडे घेवपाक. टी शर्टां घेवंक येयले. टी शर्ट पळय काय बरी बरी टी शर्टां आहा तेजे कडेन विकपाक हांगासर. चेड्याचे मगो ते ते हे सारखे सायज. हे सारखे हे सायज सारखी आहा. ती बरी दिसता पळोवपाक लागतली. हय आनी चेडवांचे आहा तेजे कडेन. चेडवांचे आहा ना न्हू. ते ड्रेस कसो रे काय बरें आहा पळय. आयज कुल्ल्यो पळयात कुल्ल्यो. आमी आयज कुल्ल्यो घेता. फिमेल खंय आनी तो मेल खंय. कितले आहा पळय. घेवचे हांगासर. काका तू सद्दां आसता. तू कोण लागता बांधल्यात त्यो. सिद्धी हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे. क्या हुआ ले लो भाभी. देखो खोल के. हाँ आज यही पहनो. हाँ भाभी रात को उसको. अभी वही पहना हुआ बर्थडे को. और वो बपुलो का है. अरे बाप रे बपुलो का भी आया है. ये मेरे को बहुत पसंद आया है. देखो ये लाने के लिए गए थे हम लोग अभी. ये वाला देखो. और स्कर्ट है देखो उसमें छोटा सा. कपड़ा आएगा बर्थडे का. अरे वाह अच्छा है ना. आज यही पहनो. हाँ तो गाइस पया पया
कुल्ल्यो अवी सुट्टी करता केदे व्हडले डांगे रे न्हू. पळय वयस मजा येतली खावपाक. हाक म्हाका फ्राय केल्लेले जाय. फ्रायच करता. मास पळया पळयलाय तासतात हा पळयात. अवी सांगता ह्यो खंय आतां फ्रीज जाला हांवें हेंकां न्हू फ्रिजान घातलेलो. मागीर अवी सांगता ह्यो परत जित्यो जातल्यो. मेल्लेल्यो कुल्ल्यो कश्यो परत जित्यो जातल्यो रे अवे. तेंकां देवाचो वरदान हा खंय न्हू. हरशी ह्यो कुल्ल्यो काय म्हाका सुटी करपाक जायना म्हणून अवी सुटी करता. मॅरिनेट बीन करून दवरले आतां. वयस जानी कितें पळया चमचमीत खातलो सारको हांव. चमचमीत तुम्ही पळोवंक शकता हेतूंतले मांस पळया. तरी हांवें मांस खाल्ला पळया पळया काय आसतात न्हू सारके. कुल्ल्यो बऱ्यो भरलेल्यो आहा ह्यो उजो सारको. हेतून मांस पळया कासतात न्हू. अंकिता आनूंक गेला भाजपाक. बाबा म्हाका इतल्यो कुल्ल्यो पावना. म्हाका खूब जाय कुल्ल्यो. पळय काय बऱ्या तेका दांग्यांक पळय मांस कासतात न्हू. आवय शे हे पळयात दांगडे पळयात बांगडे. अरे रे 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 आयचो ब्लॉग पयला आसतलो न्हू. आमचे बिलोटी फूल ऑन फायर सारखे शिकार करपाचे मुडार आहा न्हू. अवी तुका खबर हांवें कितें केलो तो तेणे हुनराक धरलेलो आनी तेजो हुनीर काडून घेतलो आनी जंगलान सोडून येयले. तुमकां कळ्ळें कितें म्हणूंक सोदता तें. तूं म्हणटाय तेजो काडून घेतलो आनी तुवें खाल्लो. हांव कित्याक खां. तेजो तुवें खाल्लो ना. एडी खाल्लो तेजो धरून. ना. पण कितें सांगा आमच्या बिलोटेन आयज सारको उजो गेला. उजो आयज शिकार मुडार आहा ते. आजून पासून शिकार करता ते. काटीपोनाक हेतून तितून सगळ्याक सोदता. शिकारी चालू आहा न्हू. बिलोटी आमचे आतां युट्यूबर जाल्लेले आहा. आमचे बिलोटीचें नांव आतां फेमस गोंयान आख्या. कोण कोण आमचे व्हिडिओ पळयता तेंकां खबर आहा बिलोटी नंबर 1 म्हणून. आतां आमी भायर गेल्ले न्हू भायरसून हांगा येवन पळयता जाल्यार आनी एक धरला. कितें कितें करीता बाबा फूल पावर सारखे. ओके आणि येस आयज आमी खाल्ल्यो कितें सांग. कुल्ल्यो खाल्ल्यो बेस्ट मसमशीत आहल्यो सारकी. टू गुड चड लायक जाल्यो म्हाका. आणि आयचो दीस फूल ऑन फायर विथ बिलोटी स्पेशल आयज. कालचो ब्लॉग तुम्ही खूब म्हाका मोग दाखयला. तुम्ही अंडरस्टँड जाले. पण तुमकां खबर आसा कुत्र्याची शेपडी वांकडी ती वांकडीच अशे नमुने म्हाज्या वांगडा आनीक येयल्लेले आसा. आतां घरा कडेन न्हू आतां डायरेक्ट इंस्टाग्रामार सांगता तुमकां कोण मॅसेज करता आय अरे आपूण अमको म्हणजे तुमी जाणा न्हू. हांव तुमकां फॉर एग्जाम्पल दिता. आतां हांव अवी ओके आनी म्हाका एक कोणाची मॅसेज येयल्या आरे ब्रो हांव रे सतीश रे आवय घोट मरे. म्हणजे अशें की आमी 4 वर्सां पयलीं वांगडाच बसताले थंय ओके. आनी मागीर हांव इलेक्ट्रिशियन कोणाक हेल्प जाय सांग. हेल्प कितें फुकट न्हू. फुकट हेल्प न्हू पयशांनीच हेल्प. म्हणजे पयशे दी आनी इलेक्ट्रिशियनाच्या कामाक आपूण येता. कार्डाचो फोटो बिटू धाडटात म्हाका आनी नंबर दी मरे म्हणटात. कित्याक सांग कोणाचें बरें चिंतपाक न्हू. आपणाचो बिझनस प्रमोट करपाक. आनी एकल्यानी बायलेन म्हाका मॅसेज केल्या हॅलो बरो मरे कशें आहा तुजी व्हिडियोज पयली. आपणाचे साशेन आनी सासवान आपणाक भायर घातलो म्हणून आमी लोन काडलो 4.5 लाखाचो आनी धाकटुलें घर बांदलें न्हू. आनी मागीर आतां आमकां सासू बिसू घेयना म्हणून खंयच्या तरी एका सोशल वर्कराचें नांव घेतलें आनी आपणाचे 30,000 खाल्ले म्हणून सांगता. 30,000 तूं वळखता तेका. हांवें म्हटलें ना हांव वळखना आमी असलीं कामां करिना न्हू गो. असले सांगता तुमकां फाल्यांच्या ब्लॉगान सांगता कितें तें. पिलोटेन उजो गेलो न्हू. बट नेवर मायंड. थँक्यू सो मच गायज. आनी तुमकां खरें सांगता आमी ट्रुली कोणाक मनांतल्यान कनेक्ट जाता न्हू जाल्यार मनांतल्यान कनेक्ट जाता न्हू. आनी जायना न्हू जाल्यार डेफिनेटली आमी जायना.
आनी आमकां कोण व्हेरी क्लोज वन आमकां कोण हर्ट करता न्हू जाल्यार आमी तेका आनी एंटरटेन करपाचेंच सोडटा, तेज्या वांगडा कॉन्टेक्ट सोडटा, मॅसेजी बीन सोडटा. कित्याक कोणाचें वायट आनी कोणाचें बरें आय डोंट नो वॉट टू से, बट कोणाचें वायट काय आमी चिंतिना आनी आमच्या वांगडा कोणी वायट केलें जाल्यार आमी त्या मनशाक आनी एंटरटेन करिना. एस बी सिंपल रूल तुमकां सांगता. इफ समथींग गोज रॉंग ट्राय टू हेल्प, ट्राय टू सॉर्ट आउट नो. बट तुमच्या वांगडा कोणी असो मिसबिहेव करता, तुमचो अपमान करता, जावं तुमकां खंय व्हरून तुमचो इन्सल्ट करता, त्या मनशा वांगडा तोंडाक लागच्या परस न्हू जस्ट लेट इट गो. ओके, आमी तशेंच करता. आमकां तर कोण अंडरस्टँड जायना, आमी ताका एक्सप्लेन करपाचें आमी पयलीं करी, आतां एक्सप्लेन करिना आमी. ओके, आमी मॅसेजी घालून अशें बीन म्हणून एक्सप्लेन करिना. फुडल्या मनशाक 4 चौगांक कळटा जाल्यार एका मनशाक कित्याक कळना? आपणाचे आंगान कितें तरी खोट आसता सारकें न्हू. सो ऑलवेज ट्राय युअर लेवल बेस्ट, ट्राय टू मेक गूड फ्रेंड्स. आनी तो मनीस फ्युचरान केन्नाच वायट बऱ्याक खंयसर तरी तुका अंडरस्टँड करिना न्हू. जस्ट लेट इट गो. कोणाच्या तोंडाक लागच्या परस तूं तर सांगीत न्हू सिगरेट ओडू नाका, इट्स नॉट गूड, डोंट ड्रिंक, इट्स नॉट गूड, जाल्यार फुडल्या मनशाक राग येता. त्या मनशाक तूं सांग चल आमी वचून ओडया म्हणून एक सिगरेट, तो मनीस तुजो सगळ्यान व्हडलो फ्रेंड आसतलो न्हू. सारकें. सो केन्नाच कोणाचें घेवन बसपाचें ना आनी हॅपी रावा एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल. आनी चॅनलार आमचे नवे आसा, लायक शेअर सबस्क्रायब करा. 1000 जावपाक एटलिस्ट हार्डली 100 सबस्क्रायबर्स आसा. तेजे उपरांत 100 सबस्क्रायबर हे कंप्लीट जाले, 10,000 जाले काय तुमकां धुपाचे सगळे सिक्रेट सांगता. सध्या तुमी हांगा धुपाचो धुवर पळयता आसतले न्हू, फूल पावर. चला, बाय बाय, गुड नायट.